एक जो पांडुरंगाचें सूत्र मेळटा आनी जे कांय जाण हो आर्ग्युमेंट पक्षांतल्यानय खूब येवपाक लागला, भारतीय जनता पक्षांतल्यानय खूब येवपाक लागला की ही वॉज गिवन अ लॉंग रोप. Do you believe that he was given a long rope and his whole emotional appeal yesterday was that he was hurt that his friend did not stand with him. So how do you look at both these arguments? One is definitely he was given a long rope. हेच्या पयली केसीस जाल्या त्यो एक लोकिकान वयर काडल्या ती पांडुरंगान वयर काडली ती he was just given that kind of a question saying that कोणी एक्शनूय घेवंक ना, कोणी एक्शनाची विचारूय करूंक ना. Everybody has taken him along. Ada here he is stepping to such an extent that you are striking at the heart of government. You are striking at the CM directly, making such a charge that it's embarrassing. No, when you are saying that, indirectly saying that CM's department is corrupt or corruption is happening in CM's department. You can't have a bigger embarrassment than that. So तेन्ना तरी हांकां एकूच चूक आसा आनी टू दॅट आय सिम्पथायज वीथ गोविंद गावडे इज दॅट बिफोर टॉकिंग टू हिम दे हॅव अनाउन्स दॅट एक्शन जातलीच म्हणून. सो तुमी तयार केलें तेजी ते जातलें म्हणून विदाउट हियरींग दॅट. ऑन दॅट काउंट आय एग्री वीथ गोविंद गावडे. ही शूड हॅव बीन फर्स्ट हर्ड. पयलीं तेणी येवन ते कडेन उलोवंक जाय आशिल्लें. बट दे वेंट टू द मिडिया एंड दे सेड दॅट हेजेर एक्शन जातलेंच म्हणून. दॅट इज बिकॉज तो व्हिडिओ अवेलेबल आसलो, कोणाचो स्टेटमेंट घेवपाची गरज नासलो, व्हिडिओ ऑनलायन अवेलेबल आसलो. maybe but in It's a matter of courtesy. It's a matter of courtesy. And when you say that friends and the friendship बी म्हणटा आनी तेजे हें बरें आसा म्हणटा, then at least the least you can do is wait for a day and just hear him out and then immediately say that okay we are taking action. अशें दिसता की हे ज्यो गजाली आहा पळय मातशे मदीं टसल स्टार्ट जाली 2022 नवे गव्हर्मेंटान चार्ज घेतल्या उपरांत जावपाक लागले अशें दिसता. कारण 2012 ते 17 रमेश तवडकर एक ST मिनिस्टर BJP गव्हर्मेंटान आसले, ते ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट सांबाळटाले. 2017 ते 22 गोविंद गावडे आसले, तेंचे कडेन ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसलें. पूण 2022 मुख्यमंत्र्याक अशें कित्याक दिसलें की ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट एक ST मंत्री आसतना सुद्दां आपल्या कडेन दवरचें अशें. तेंचे थंयच्यान ह्यो गजाली आनी तेजे आरोप हे 2-3 वर्सां उपरांत त्या डिपार्टमेंटाच्याच कामाचेर आहा. तेणें आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या कामाचेर करूं ना, जे डिपार्टमेंट तेका दिवना. सो ह्यो गजाली 2022 कितें तरी कारणां हाका जी अजून भायर सरनासतली, कितें तरी आहा तेका.